आमच्या या परशुरामाच्या भूमीत काजूचे पीक खूप प्रमाणात असा। सगळ्या वाठारांनी काजूचे पीक हे खूप प्रमाणात दिसता। पण हे काजूचे पीक या काचकाराक असो किंवा त्या धन्याक असो किंवा त्या काम करणाऱ्या मनशाक असो तेका ह्यातूंतल्यान फायदो जाता काय? आयच्या ह्या काजू दिसा निमतान पळोवया एक खासा रिपोर्ट। शिकता आणि साइड बाय साइड आमच्या काजी हातय पळयता। हो निमिष केळकार शिक्षणाबरोबर हो तरणाटो आपल्या फॅमिलीक काजूच्या लागवडीक मदत करता। ह्यो आमच्यो काजी आणि हांव आमच्या घरांतल्यांक काजीच्या सिजनात मदत करता। हांगा तशें पळोवपाक गेल्यार आमी घरान 4च जाणां, हांव, म्हाजी आई, भाव आणि आजी। तितले सगळीं जाणां काजीन येता, मुट्टे लागीं करता, पिवटा। फायदो म्हटल्यार तसो नाच, म्हणजे जितके बेनकडीचे तितकेच काजीचे पैसे जाता। चूल पेटोवपाक 2 म्हयने कष्ट करचेच पडटा, ना जाल्यार चूल पेटपाक आणि ताचेर शिजपाक कठीण जाता अशें 70च्या जोडप्याची व्यथा। 3 म्हयने काजी कुडायता, चूल सांबाळटा आणि लोकांचे काम करता। हेतून आमचे काय भागाना, काजींक दोर ना। 12 म्हयने आमी काम करता, आमचे कोण कामाक ना, आमी हातपाय बडोवन पोट भरता। आणि आमचो सीजन ह्यो आहा तो 3 म्हयने आसा। त्या 3 म्हयन्यात जे आमकां काय पीक मेळटा ते आमी खावपाचें। तेतून भागलें जाल्यार आमचे भागाय बी ना। काजू म्हळ्यार आपले पोट म्हूण महेश कोपटेकार उलोवन गेलो। आमी काजी करता, कोणाचे रेना करता, बारीक मोठी। आमचे ब्राह्मण हांगातले आहा, धावे, माळोले, तेंची आमी रेना करता आणि तेच्या वरसून आमची ही उपजीविका आमी हे करता। तेच्या खातीर आमी हे काजी खंयसून ते हे करून आमचे बायले भुरग्याचे पोट भरून, आमचे पोट भरून आमी व्यवसाय हो आमचो काजी वरसून चलता। कोणाचे लग्न, कोणाचे घर बांदपाचे जाल्यार कोणाचे गाडी घेवपाचे स्वप्न, मात सीजन सोंपता म्हळ्यार हे स्वप्न पुराय जातलीच हाची शाश्वती ना। काजींची दर जी सरकारान आमकां दितात ती खूप कमी जातात। आमच्या लोकांचे जर बारीक हे बघशत जाल्यार थोडेशे अर्देशे लोक, आमचे 50% लोक हेचेर असतात की दर मेळटले आणि त्या काजीच्या पैशा वरसून खंय तरी आपले वर्साचे पोटके किंवा लग्नाचो हे बी त्या सिजनाकच करतात आणि ते आमकां जमाना जाता, कित्याक तर दर मेळना म्हणून। आणि काजीचे पीकय आमकां बरें मेळना आणि ते आमकां सरकारान खंय तरी दरे बद्दल तरी आमकां थोडेशे जास्त दिवचे। पावस, वारो, निसर्गाची जितली साथ जाय तितली रानवटी जनावरांचो आशीर्वाद लागता। एक कितें हाल्लें जाल्यार सीजन गेलोच म्हणपाचो। आमकां ह्या काजी गवेरेडे, चितळाचे शिंगाडी, केती, शेकरे हे प्राणी तरी खूप उपद्रव करणारे आसा। शेकरे फोका दवरिना, गवेरेडे रोपेक सगळे काबार करता मोडून, आणि वांदरेय तशे। ह्या जनावरांचो आमकां सगळ्यांत चड त्रास आसा। पयलीं हे जनावर सगळे जास्त रानांतच राव, आतां रानांत खावंक काय ना म्हणून सगळ्या जनावरांक उत्पन्नांनी येता। जे शेतकार आसात तेंचे प्रमुख जर पीक जर म्हणून गेलो, जे आर्थीक कणो जो आसा तो म्हणजे काजू। पण आयज हे काजू जे महत्वाचे आणि उत्पन्नाचे जे साधन असले हे पीक धोक्यात आयलेले दिसून येता। मुळात हेचे कारण आसा बदलणारे हवामान, रानटी जनावरांचो हैदोस, काजूच्यो ज्यो अनेक जाती आसा ह्या जातींच्या आणि काजूच्या साईचेरय परिणाम जाल्लेलो दिसून येता। हेचे कारण म्हणजे हवामानातले बदल, दिसेंदीस जमिनीतली खालावणारी पाण्याची पातळी आणि वाढणारे तापमान हेचोय परिणाम काजूचेर बरोच जाल्लेलो दिसून येता। आणि हे सगळे कमी काय म्हणून आज गोंयांत जो इतर राष्ट्रांतल्यान येणारे जो काजू आसात, जी काजू आयात केली वयता, तेणे काजूच्या जे दर जो आसा तो दर एकदम सकयल आयलेलो आसा। कारण भायल्या राष्ट्रांतल्यान येणारी काजू ही 80-90 रुपयांक आयज सुकयलेली काजू हांगा उपलब्ध जावंक लागला। आणि तेणे जे काजूचे आयज जे दर साधारण 140-150 जे असले ते सकयल उतरलेले आसा। आणि हेचो परिणाम जावन आसा की काजूचे दर एकदम सकयल आयले आणि हे दर कोणाकय परवडणे शक्य, शेतकऱ्याक परवडणे शक्य ना।
कारण त्याचो मुळाचो खर्च चड आणि उत्पन्न कमी. अशा परिस्थितीत धोक्यात आयलेले पीक म्हणून आयज काजू कडेन पळयले वयता. शेतकी खातें सरकार हांच्या कडच्यान सबसिडी मेळटा, योग्य ते मार्गदर्शनूय मेळटा. खबर आसा की हांगासर लेबर इजिली अवेलेबल जायना आनी काजू बेनप हें डिफिकल्ट जाल्लें आसा. तेका लागून आमी हांगा वीट कटराक सबसिडी दितात. तशेंच मुट्टे मळपाचें मशीन, प्रेसिंग युनिट ह्या फाटल्यानूय आमी सबसिडी दितात. तशेंच जे कोण नवे शेतकार आसा, जेंकां कोणाक काजू लावपाची उमेद आसा आनी जेंकां खबर ना कशें कितें करता ते, तशा फार्मरां खातीर आमी वर्सान एकदां एक फूल डे प्रोग्राम घेतात, जितून सगळें कवर केलें जाता. काजू लागवडी पासून तेच्या रोगाची म्हायती, ते सगळें जें कितें प्रोसेसिंग युनिटा सकट सगळी भितर म्हायती दिली जाता. सो हांव तुमकां सगळ्यां कडेन अपील करता की तुमी जाता तितली चडांत चड काजूची लागवड करा आनी तुमकां जाय तो भरभरून सपोर्ट आमच्या कडल्यान आसतलो. काजूची रूच, ताचो दर्जो जसो पदार्थांत दिसता तशीच शेतकाराच्या तोंडार आनी आयुश्यांत दिसप गरजेची. चडश्या तरणाट्यांनी ह्या पारंपारीक धंद्या वयल्यान हात फाफुडल्यात. कांय जाण उरल्या, तांकां मातशें प्रोत्साहीत दवरपाची जबाबदारी सरकार घेना जाल्यार काजी आनी काचकार इतिहासाच्या पानाचेरूच उरत म्हूण हुस्को. हो रिपोर्ट पळयल्या उपरांत आमकां अशें दिसून येता की चूल जर पेटपाक जाय जाल्यार हें काम करचेंच पडटा, ना जाल्यार चूल पेटप खूब कठीण. जसो तो भुरगो म्हणटा आपण शिक्षण करून हें काम करता, सरकार आपले तो बरी मदत करता, पण ही मदत तांकां पुरता काय हेचोय विचार सरकारान करचो. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावसा वांगडा हांव अविनाश जोशी.